नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सेगीत तिसरे फावटी हरियाणात भाजपाचे वर्चस्व राखपा खातीर भाजपाचे थळावे फुडारी कार्यकर्ते आनी भाजपान केल्ली उदरगतीची कामां हाका लागून तिसरे फावटी हरियाणा जनतेन भाजपाक स्वीकारला हे वेंचणुकेच्या निकाला स्पष्ट जाता. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा वेंचणुकेंत बडगाम आनी गंडेरबालचे उमेदवार ओमर अब्दुल्ला हांणी खोस उक्तायल्या. सुभाष वेलिंगकर हांकां पुलिसांनी 2 नोटीसी जारी केले उपरांत वेलिंगकर हाजीर रावले नात. न्यायालयान होच मुद्दो उपस्थित जाले उपरांत वेलिंगकर हांचो जामीन अर्ज न्यायालयान भायर आयलो. 17व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराचे वितरण आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी जाले. सुपरस्टार अभिनेतो मिथुन चक्रवर्ती हांचो 2022 वर्सा खातीरच्या दादासाहेब फाळके पुरस्कारान भोवमान जालो. पेरू हांगा जाल्ल्या ISSF संवसारीक कनिश्ठ नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धेत भारत 13 भांगरा पदकां सयत एकूण 24 पदकां जोडून पदक वळेरेंत वयल्या सुवातेचेर आसा. पळोवया खबरो विस्तारान. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल लागले उपरांत भाजपान देशभरात आनंद मनयलो. आयज जाल्ल्या निकालांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचेर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाचेर भारतीय जनतेचो विश्वास आसा अशें मत भाजपाच्या वडील फुडाऱ्यांनी आयज वेंचणूक निकाला उपरांत उक्तायलें. हरियाणात भाजपान एकतर्फी जैत मेळोवन काँग्रेसीक फाटीं उडयली. सेगीत तिसरे फावटी हरियाणात भाजपाचे वर्चस्व राखपा खातीर भाजपाचे थळावे फुडारी कार्यकर्ते आनी भाजपान केल्ली उदरगतीची कामां हाका लागून तिसरे फावटी हरियाणा जनतेन भाजपाक स्वीकारला हे वेंचणुकेच्या निकालावेल्यान स्पष्ट जाता. जात पात धर्म हाका कुशीक दवरून सबका साथ सबका विकास आनी उदरगतीच्या मुद्द्याचेरच आमी ही वेंचणूक लढले आनी जिखले लेगीत प्रधानमंत्री मोदी आनी भाजपाचेर देशांतल्या जनतेचो विश्वास आशिल्ल्या कारणानच मतदारांनी काँग्रेस पक्षाची धूळघाण केल्या अशें भाजपाचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें. और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है. जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त और ये एक संयोगवश बात भी और ये एक संतोषजनक भी कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था. लोक हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहाँ लाई गई उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए. जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया. जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है. राष्ट्रवाद को लेकर के और सभी संभागों का संतुलित विकास हो क्षेत्रीय भेदभाव के बिना, उन मुद्दों को लेकर के सभी हमारे जो विजयी हुए हैं और जो विजयी होने वाले हैं, अभी कुछ एक घोषणाएं औपचारिक बाकी हैं, उनको वो भी बधाई के पात्र हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे देशात तिसरे फावट प्रधानमंत्री जाले उपरांत आनी जाती धर्माच्या राजकारणाक महत्व दिनासतना देशांतल्या दरेक घटकाची उदरगत जावची हे खातीर देशाची उदरगत करीत आसात. प्रधानमंत्री मोदी हांचेर जनतेचो पुराय विश्वास आसा. ताका लागून हरियाणातय तिसरे फावटी हॅट्रिक साधल्या. काँग्रेसीन जाती धर्माचें राजकारण करून लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न केलो अशें भाजपाचे फुडारी जी किशन रेड्डी हांणी सांगलें. जो 100 दिन का मोदी जी 30 गवर्नमेंट का 100 डेज का जो काम किया है, इसका नतीजा आज जम्मू कश्मीर में भी दिखते हैं, वैसे ही हरियाणा में भी दिखते हैं. हरियाणा में तो पूरे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरा तैयारी था सेलिब्रेशंस के लिए, मगर हरियाणा का जनता आज जो रिजल्ट आया है इसका मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है, जनता के ऊपर मोदी जी को विश्वास है. वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा प्रयास किया था, हमारे को पूरा आज बताना चाहता हूं
जम्मू रीजन में हमारा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली आईएनसी, कंपेरेटिवली कांग्रेस पार्टी, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेचो आयज निकाल आसा. भारतीय जनता पक्ष तिसरे फावटी सरकार घडोवपाच्या तयारेन आसा. भाजपान दनपारां 1:30 मेरेन 50 सुवातांचेर आघाडी मेळयल्या. हरियाणा वेंचणुकेक लागून भाजपान जी नेटान तयारी केल्ली ती आयज निकाला वेल्यान स्पश्ट जाल्या. सेगीत तिसरे फावट भाजपा सत्ता स्थापन करून हॅट्रिक करतले अशें भाजपाच्या नेत्यान वेंचणुकेच्या निकाला वेल्यान सांगलें. हरियाणाचे भाजपा म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी भाजपाच्या जैताची खोशी उक्तायतना हें जैत प्रधानमंत्री मोदी हांच्या सक्षम नेतृत्वाची आणि उदरगतीच्या कामाची साक्ष आसा अशें तांणी सांगलें. हर बार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद होती ही है. बाद में फिर कहेंगे मॉरल विक्ट्री हुई है, अंडर करंट था, करंट लेकिन रुक गया, और या कहेंगे ईवीएम खराब थी. अब शाम होने दीजिए, जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे. धन्यवाद. देखिए, जो परिणाम जिस तरीके से जो आपके स्क्रीन पर भी मैं देख पा रहा हूँ, तो लगभग 49-50 सीट्स में वही बीजेपी वहाँ लीड कर रही है, और ये बहुत सकारात्मक परिणाम मैं इसे कहूँगा. और देश में हरियाणा की जनता ने जो 10 वर्ष बीजेपी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, उसको उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है, उसको समर्थन देने का काम किया. और भारतीय जनता पार्टी को एक बार जिस तरीके के भी रुझान है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, और मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से ये रुझान और आगे बढ़ेंगे. बीजेपी के पक्ष में हम अपनी सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की दृष्टि से एक नई ऊंचाई पर ले जाने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा वेंचणुकेत बडगाम आणि गंडेरवालचे उमेदवार ओमर अब्दुल्ला हांणी जैता खातीर खोस उक्तायल्या. बडगामच्या लोकांनी तेंको दिल्ल्या खातीर ह्या सगळ्या मतदारांचो आपूण आभारी आनी तांच्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर आपूण सेगीत प्रयत्न करतलो. तशेंच लोकांनी मतां घालून जो विश्वास आपल्याचेर दवरला तो आपूण सार्थ करतलो अशें नॅशनल परिशदेचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला हांणी सांगलें. बडगाम में खड़े होके मैं ज़रूर बडगाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी. यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा. लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी. भारताच्या 5 दिसांचे भेटेर आशिल्ले मालदीवचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मोइजू आयज मुंबईक भेट दितले. ताचे देरी डॉ. मोइजू हांणी आपल्या घरकान्नी वांगडा आग्रांतल्या ताजमहालाक भेट दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मालदीवचे राष्ट्रपती मोइजू हांचे मदीं काल रातीं हैदराबाद हावजांत प्रतिनिधी मंडळस्तरीय द्विपक्षीय चर्चा जाली. हे बसकेंत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. अर्थीक संकटांत आशिल्ल्या मालदीव राष्ट्राक भारतान 30 अब्ज रुपयाची अर्थीक मजत केल्या. ह्या शिवाय विदेशी चलनाची समस्या पयस करपा खातीर $400 दशलक्ष द्विपक्षीय चलन अदलाबदल करपाची समजिकायेची कबलात जाल्या. भारत मालदीव हांच्या संबंधांत विकासात्मक भागीदारी हो महत्वाचो घटक आसा अशें सांगून भारतान सदांच मालदीव जनतेच्या हिताक प्राधान्य दिलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है. हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में.
भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, फाटले 3 दीस सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या कुडीची DNA चाचणी करपाच्या प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांच्या विधानावेल्यान पुराय गोंयभर निषेध आंदोलनां मोर्चे नागरिकांनी काढल्यात। तशेंच राज्यांतल्या हेर पुलीस स्थानकांचेर तक्रारी केल्या उपरांत सुभाष वेलिंगकर हांणी अटक जावची न्हय म्हण न्यायालयांत अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केल्लो। ह्या जामीन अर्जाचेर उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत सुनावणी जाली, पण सुभाष वेलिंगकर हांकां पुलिसांनी 2 नोटीसी जारी केल्या उपरांत लेगीत वेलिंगकर हाजीर रावले नात। न्यायालयान होच मुद्दो उपस्थित जाले उपरांत वेलिंगकर हांचो जामीन अर्ज भायर मारलो। तशेंच वेलिंगकर हांकां पुलिसां मुखार हाजीर रावपाचे निर्देश न्यायालयान दिल्यात। सुभाष वेलिंगकर हांचो जामीन अर्ज भायर आयल्या उपरांत उच्च न्यायालयान परत अर्ज करपाची तयारी दवरल्या। ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड हुबळी शाखा कार्यालया वतीन नागरी पुरवण आणि गिरायक व्यवहार विभाग, उद्देग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालय, कायदेशीर मेट्रोलॉजी विभाग, गोंय सरकार हांच्या सहकार्यान आणि गोवा चेंबर्स हांच्या समन्वयान स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव्ह समारोह जालो। हे निमतान राज्य उद्देग संघटना आणि हेर उद्देग संघटनांचे उक्तावण आयज नागरी पुरवण आणि गिरायक व्यवहार संचालक जयंत तारी हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उद्देग, व्यवसाय आणि व्यापार हेर मानांकनाचो अवलंब करून प्रगत जाला अशें संचालक जयंत तारी हांणी सांगलें। राज्याच्या येरादारी संचालनालयान आयज सार्वजनीक सेवा वाहनांचे ऑपरेटर आणि वाहन लोकेशन ट्रॅकिंग म्हळ्यार व्हीआरटी डिव्हायस उत्पादकांक लागून आदेश जारी केला। व्हीआरटी उपकरणा निर्माते, OEAS डीलर, अधिकृत डीलर हे सार्वजनीक सेवा वाहनांक व्हीएलटी उपकरणां बसयतले आणि वाहन पोर्टलावेले वाहन क्रमांकाच्या विरुद्ध डिव्हायस तपशील अद्यान्वयीत करतले अशें आदेशांत नमूद केला। डिव्हायस आणि बटनाचे फिटिंग तशेंच दुरुस्ती सुलभ करपाक लागून 30 नोव्हेंबर 2024 मेरेन वेळ निश्चित केला अशें येरादारी संचालनालयान उजवाडायल्ल्या पत्रकांत म्हळां। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 70व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराचे वितरण आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी जालें। सुपरस्टार अभिनेतो मिथुन चक्रवर्ती हांचो 2022 वर्सा खातीरच्या दादासाहेब फाळके पुरस्कारान भोवमान जालो। त्याच बरोबर चित्रपट निर्मिती, पटकथा आणि अभिनय ह्या विभागा खातीरच्या पुरस्कारांचे वितरण ह्या सुवाळ्यात जालें। वृषभ शेट्टी, नित्या मेनन आणि मानसी पारेख हांचो उत्कृष्ट अभिनयाक लागून भोवमान जालो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी समेस्त पुरस्कार जैतिवंतांक शुभेच्छा दिवन तांच्या योगदानाची तोखणाय केली। My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians,
and all stakeholders in the film industry. You have made outstanding contributions to the world of entertainment. And special thanks to the members of the jury, esteemed members who ran a very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithunda for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. भारतीय हवाई दळ आयज आपलो 92वो स्थापणूक दीस मनयता. भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त आनी आत्मनिर्भर ही अंदू वर्साची संकल्पना आसा. ह्या दिसा निमतान चेन्नई हांगच्या ताम्रस हवाई दळार आयोजीत मुखेल कार्यावळींत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ अनिल चौहान आनी हवाई दळ मुखेली एअर चीफ मार्शल अमरदीप सिंग हे हाजीर आसात. फाटल्या वर्सभरात भारतीय हवाई दळान परिचालन क्षमता घटमूट करपाक लागून तशेंच वेवसायिकता वाडोवपाक लागून विकसीत आनी आव्हानात्मक युद्धा बरोबर जुळोवन घेवपाक महत्वपूर्ण उदरगत केल्ल्याचे हवाई दळ मुखेली एअर चीफ मार्शल अमरदीप सिंग हांणी सांगलें. मुंबयच्या कांदिवली हांगा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हांचे हाजेरीन कुशळताय उदरगत केंद्राचें उक्तावण जालें. CII म्हळ्यार भारतीय उद्देग महासंघ आनी NSDC म्हळ्यार राष्ट्रीय कुशळताय उदरगत महामंडळ हांणी बृहन्मुंबय महानगरपालिके वांगडा ह्या केंद्राक लागून समजिकायेची कबलात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कौशल्यपूर्ण आत्मनिर्भर भारताचे सपन पुराय करपाक लागून हें केंद्र उबारलां. महाराष्ट्रांत उबारिल्ले हे कुशळताय केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां समर्पीत आसतलें अशें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल हांणी सांगलें. फुडारांत ह्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान सुमार 1 लाख रोजगार निर्मितीचें ध्येय दवरलां अशें पियुष गोयल हांणी सांगलें. देशभरात दलित आदिवासी उद्देजक व्हडा प्रमाणात घडोवपाक लागून डिक्की म्हळ्यार दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हाका उर्बा दिवपाची गरज आसा अशें केंद्रीय अल्पसंख्याक आनी संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें. पुण्यात आयोजीत केल्ल्या दलित उद्देजक परिशदेंत ते उलयताले. दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हांचें कार्य तोखणाय करपा सारकें आसा. ताका लागून केंद्रांतल्यान डिक्की हाका पुराय सहकार्य दितले अशें उतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिलें. देशभरात सेमीकंडक्टर वाठारांत जावपी व्हडली गुंतवणूक पळयल्यार भारत हो संवसारांतले दुसरे सेमीकंडक्टर राष्ट्र जावपाची वाटचाल करता अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनीक आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. बंगळुरूंत उद्देग परिशदेंत ते उलयताले. केंद्र सरकारान सुमार 1.5 लाख कोटी रुपया गुंतवणुकीचे 5 सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रस्ताव मंजूर केल्यात. मायक्रॉन तंत्रगिन्यानात 2025च्या सुरवे मेरेन पहिले मेड इन इंडिया चीप तयार जातली अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. त्याच बरोबर ही मेड इन इंडिया चिपीचो वापर वैजकी उपकरणां, मोबायल फोन, लॅपटॉप हेर सगळ्या उपकरणांत जातलो अशें केंद्रीय मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस हांचे वांगडा फोनावेल्यान उलोवप केलें. दोनूय देशांचे संरक्षण आनी उद्देगीक सहयोग घटमूट करपाक लागून राजनाथ सिंग हांणी पिस्टोरियस हांचे मदीं उलोवप जालें. हवाई आनी दर्या वाठाराचो अभ्यास करपा सयत दोनूय देशाच्या सुरक्षेक लागून सहकार्य करतले आनी संबंद सुदारतले अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदले मंत्री सर्गेस्त रामविलास पासवान हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान सामाजीक माध्यमावेल्यान आर्गां ओंपल्यात. गरिबांक सशक्त करपा वांगडाच भारताच्या उदरगतींत पासवान हांचें योगदान खूब व्हडलें आसा. देशांतल्या म्हान फुडाऱ्यां रामविलास पासवान हे एक आसात अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी तांकां आर्गां ओंपली.
प्रसार भारती नवी दिल्ली प्रादेशीक खबरां विभाग पणजी हांगा दूरदर्शन पणजे खातीर 2 पदां जाल्यार आकाशवाणी खातीर 1 अशे पुराय वेळ कंत्राटी आदाराचेर कॉपी एडिटर पदा खातीर अणभवी व्यक्ती कडल्यान अर्ज मागयता. ह्या पदा खातीर मान्यता प्राप्त विद्यापीठांतल्यान पदवी आसप गरजेचें. तशेंच 5 वर्सांचो अणभव आनी पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन संबंदीत क्षेत्रांतली पदवी, पीजी डिप्लोमा तशेंच हिंदी, इंग्रजी आनी कोंकणी भाशेचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव. संयोग यात्रा ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. कदी एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. ख्वाबों में देखा तुझे तंग रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को रंग मिल गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया. अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर. राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम. अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं टिकट लेके आपका शो देखने आऊंगा. सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसव उपरांत अमके येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. वेगवेगळ्या वाठारांत उल्लेखनीय योगदान दिल्ल्या व्यक्तींचो आयज मुंबय हांगा महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार भेटोवन भोवमान जालो. ह्या वेळार चित्रपट क्षेत्रांत व्हड योगदान दिल्ले ज्येश्ठ अभिनेते प्रेम चोपडा हांकां जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो. प्रेम चोपडा हांचे सयत विधानमंडळ सदस्य डॉ. भारती लवेकर, अभिनेते सुनील पॉल, क्रिकेट पंच अनिल चौधरी, डॉ. वसंत गोयल, लेखक मुस्तफा गोम हांकां भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार भेटयलो. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आशिल्ल्या NCERT आनी Amazon प्रायव्हेट लिमिटेड हांचे मदीं पुस्तकांच्या डिजिटल कारणाक लागून कबलातीचेर सयो जाल्यो. ह्या वेळार शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाजीर आशिल्ले. ह्या कबलाती वरवीं NCERT अभ्यासक्रमाची सगळीं पुस्तकां आतां छापील वरांत Amazonaचेर मेळटलीं. सुमार 15 कोटी पुस्तकां फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन देशभरांत सगळ्या सुवातांचेर उपलब्ध जातलीं. पेरू हांगा जाल्ल्या ISSF संवसारीक कनिश्ठ नेमबाजी अजिंक्य स्पर्धेंत भारत 13 भांगरा पदकां सयत एकूण 24 पदकां जोडून पदक वळेरेंत वयल्या सुवातेचेर आसा. स्पर्धेच्या निमाण्या दिसा भारतांत 5 भांगरा पदकां जोडलीं. सांघीक प्रकारांत 50 मीटर पिस्तूल रायफल सर्तींत भारताच्या दीपक दलाल, कमलजीत आनी राजचंद्र हांणी भांगरा पदक मेळयलें. भारतान ह्या सर्तींत 3 रुप्या आनी 8 कांस्य पदकां मेळयल्यात. फुडली ISSF संवसारीक करंड नेमबाजी सर्त 13 ते 18 ऑक्टोबर मेरेन नवी दिल्लींत जावपाची आसा. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. सेगीत 3रे फावटी हरियाणात भाजपाचे वर्चस्व राखपा खातीर भाजपाचे थळावे फुडारी कार्यकर्ते आनी भाजपान केल्ली उदरगतीची कामां हाका लागून 3रे फावटी हरियाणा जनतेन भाजपाक स्विकारला. हे वेंचणुकीच्या निकाला वेल्यान स्पश्ट जालां. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा वेंचणुकेत बडगाम आनी गंडेलवाडचे उमेदवार ओमर अब्दुल्ला हांणी जैताचेर खोस उक्तायल्या. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांकां पोलिसांनी 2 नोटीसी जारी केले उपरांत वेलिंगकर हाजीर रावले नात. न्यायालयान होच मुद्दो उपस्थित जाले उपरांत वेलिंगकर हांचो जामीन अर्ज भायर मारलो. 70व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराचे वितरण आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी जाले. सुपरस्टार अभिनेतो मिथुन चक्रवर्ती हांचो 2022 वर्सा खातीरच्या दादासाहेब फाळके पुरस्कारान भोवमान जालो.
पेरू हांगा जाल्ल्या ISSF संवसारीक कनिश्ठ नेमबाजी अजिंक्य सर्तींत भारत 13 भांगरा पदकां सयत एकूण 24 पदकां जोडून पदक वळेरेंत वयल्या सुवातेचेर आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.